चार पंच मेंबरांसून दोन जे पंच मेंबर आहात, एक माझा एक रिलेटिव्ह आहे आणि दुसरो जो असा माझो सामको क्लासमेट त्याची मिसीस, ते इमिजिएटली त्याच दिसा माझ्या कडेन येयले आनी आमकां फोर्सफुली प्रेशरायज केले आनी तुका MLAक मेळचो पडटलो, MLAक मातसो मेळ आनी मागीर कितें तें तुजें काम जातलें. सो जेन्ना आमी पंचायत घडयली एज अ पंच मेंबर, आमी 11 जाण एकी कडेन रावन हांव पंचायत चलयतालो. सो हितून MLAचो रोल आसा हें म्हाका सगळें भितर कळ्ळें. सो म्हाका हांगा पंचायतीन सरपंच पद जाय, सरपंच जर म्हाका खुर्ची जर भोगपाक जाय, म्हाका कोणाचे पांय धरपाची गरज ना. कारण हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना सरपंच केन्ना कसो जाता म्हणजे पंच मेंबराची साथ आसता तरच सरपंच जाता. हांगा MLA बी कोण लागना. सो हेतून पुरेपूर 100% MLAचो भितर हात आसा आनी म्हाज्याच मनशाक, आमच्याच एका पंचायतीच्या पंच मेंबराक धरून तांकां एक धमकी दिवन, म्हणटा हांव तशें धमकी दिवन म्हाज्या विरुद्ध तेंच्यांनी लायला. पण तूं तांकां धमकी दिवं शकता, जो एज अ बाळा प्रशांत नायक एज अ सरपंच म्हणून तेंच्या मनान जो प्रेम आसा पळय तो तूं काडूं शकना. आयज तूं हो खेळ तूं केला पळय तो पंचां कडेन केला, आयज सरपंच म्हाज्या विरुद्ध हाडलाय तूं. पूण जो मांद्रे गांवांत जो प्रेम आसा ह्या प्रशांत नायकाक तो तूं मनांतल्या लोकांच्या तूं काडूं शकना. सबंद मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव तुका सांगता, आयच्यान तुवें म्हाका एक मुक्त केला हांगाच्यान 2027 पयस ना 2027 जे हे कृत्य केला तुवें, हे रेड्डी गणपती कडेन तुमी आमकां तुवें आमकां व्हरोन 7 जाणां एक जोड जावपाक आमकां एकी कडेन हाडलेले आनी आयज तूंच आमचे फूट घातलाय, तुवेंनूच फूट घातलाय. हे तुका म्हाका दिसता देव गणपती जो रेड्डी बसला पळय तो पळयतलो. आनी म्हाज्या दृश्टिकोनान जर म्हाका आतां पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता की हांव खंय तरी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन आसा. कारण MLA सारकिलो मनीस 24 वरां भितर म्हाका नोटीस काडटा आनी विदीन 15 दिसाच्या भितर म्हणजे चवथीच्या तोंडार म्हाका एक डिफेम करप, म्हणजे म्हाका एक सरपंच म्हणून काडून उडोवपाक, ताका एक पब्लिसिटी करपाक जाय आसलो आनी म्हाज्याच मनशाक वापरून